गोरवांचे फेस्ता सुमयार आमचे उनुनीत पळोवपी सगळे कारगांवकारांक खुशालकायेन आमी आज ही कोणसांची परब मनयता कारण देवान आपलो आशिर्वाद घालून जमीन पवित्र केल्या आनी जमनीचे कोमास करून हे जमनीचें उत्पन्न करूंक देवान मनशाक आदार दिला आनी आपल्या आशिर्वादान भरलेली जमीन मनीस आपल्या वावरांतल्यान सुफोळ करता पिकाळ करता आज आमी आनीक एक फावट आमकांच हे जमनीचे उत्पन्न करपाक जबाबदारी आपणावया आनी जंय जंय शेतां पाड जाल्लीं आसात जंय जंय उक्ती जमीन आसा थंय झाडां लावन आनी आमची शेतां भाटांत अदीक पीक करून आमचे प्रयत्न सफळ करुया एकूच विनंती सगळे गोंयकारांक आमी आमची जमीन पवित्र कशी सांबाळया आमची जमीन आमची आवय तिचो आमी सांबाळ करुया निगा घेवया आनी बरी पीक करून आमचेंच उदार पोशण करून आमी वावुया